नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी रव्याचे पळय उपीट करुया। थोडो लोक हेका उपीट म्हणटा आनी थोडो लोक हेका उपमा म्हणटा। आमी हेका उपीट म्हणटा। हे उपीट कशें करप हे हांव तुमकां आयज दाखयता। एक वाटी हो पळय रवो घेतला, त्याच्याक पाव वाटी नाजाल्यार अर्दी वाटी आसता पळय तितलो कांदो घेया म्हणजे ओनियन, त्याच्याक अर्दे न्ही टमाट, हिरवी मिरची आपल्या चवी प्रमाणे, चड तिखट जाय जर चड घेया नाजाल्यार हांवें पळय 3 घेतल्या ह्यो आतां। मीठ, तेल, ओली कोथंबीर आनी ही ऑप्शनल सोय हिका म्हणटा कोकोनट, ती गार्निशिंगाक घालताले वयर, घेतल्यारूय जाता न घेतल्यारूय जाता ती। हे आसा दाळ, उड्डाची दाळ हिका म्हणटा, हो करवील आनी हे आसा सांसवां आनी ही आसा साखर। साखरूय तशीच। कितें करप, आतां हो रवो आसा न्ही त्याच्याक पाव वाटी, ह्यो आतां 1 वाटी रवो जर पाव वाटी साखर घेवप आनी म्हणजे 1/4 पाव वाटी म्हणजे। आनी समजा आतां कोणाक गोड जाय न्हू जर मातशें चड घातल्यार जाता आनी कमी जाय जर कमी घातल्यार जाता साखर। ही पळय हांवें पळय पाव वाटी सुमार घेतल्या ही पळय, म्हणजे मातसो ते तिखट गोड असो जावंक जाय न्हू रुचकर म्हणून तशें केलां। आनी तेका उदक लागतलें। आतां उदक कितलें लागतलें तें सांगता। ही वाटी आसा पळय रवो तेज्याक 2 वाटयो उदक लागता। पण हांव कितें करतलें, हेच्या आतां 2 वाटी उदक घालतलें आनी इल्लेशें घालतलें भितर उदक, तें तुमकां दाखयता। कित्याक तर आमी हें घालता न्ही भितर सगळें तेका लागून, आनी मातशें आनी इल्लेशें उदक ज्यादा घातलें काय ना म्हणजे पाव वाटी सुमार। कितें जाता भितर उपीट मागीर उसरां सुद्दां उरलें न्ही जर बरें मोव उरता आनी खावपाकूय बरें लागता। नाजाल्यार अशें 2च वाटी उदक घातलें जर तें सोमतेच गरमा गरम सोमतेच खावंक जाय, उरलेलें मागीर तें उपीट घट घट लागता। ताका लागून हांव अशें करतलें। आतां हांवें कितें केलां जाणा, कायल गॅशीर दवरल्या आनी आतां आमी रवो भाजून काडुया। हो सुकोच आनी बरो हो गुलाबी रंगार करपाचो रवो, भितर तूप तेल घालप ना, बेश्टो सुकोच भाजूया। आनी कोणाक तुपाची बीन आवड आसल्यार मागीर गुलाबी रंगार भाजल्या उपरांत नाजाल्यार मदींशें 1 चमचो तूप घातल्यार जाता, तशें ना अशेंय ना। पण अशें जाता न्ही जर मुद्दम आनीक तूप घालपाची गरज ना। आनी हांवें पळय गरम उदक करून दवरलां, तेका आतां लायटर परत मारून दवरतली, म्हणजे गरम गरम ओतलें की ना बरो जाता, मागीर तो फुलोन बरो येता। आतां हो बरो भाजूया। हे पळया असो आतां हो रवो भाजलो, हे पळय असो कलर येवपाक जाय। आनी आतां हांवें कायलेन तेल घातलें। आतां भितर सांसवां घालुया। आतां भितर उड्डाची दाळ घालुया। मिरची आनी करवील, आणि ओली कोथिंबीर घालूया
थोडी. कांदो घालपाचो, ओनियन खूबूय घालूंक जायना. इतलो थोडो मातसो घातलो की ना वास बरो येता. आनी खूब घातल्यार मागीर तो कांद्याचोच वास येतलो भितर. आतां बरो फ्राय जावन न्ही मातसो. आतां हो कांदो पळय जालो. हे पळय खूबूय ब्रावन असो करप ना, मातसो. आनी भितर आतां टोमॅटो घाला. हे 1 मिनिट सुमार आतां मातशें. आतां पळय टोमॅटोय जालो पुरो. 1-2 मिनटां सुमार. आतां भितर रवो घालुया. आतां भितर साखर घालुया. चवी पुरते मीठ घालुया. आनी आतां उदक घालता. आतां बारीक गॅसीर आसूं दी 5 मिनट. पळया हे आतां पाव वाटी सुमार. हे पाव एक्स्ट्रा घालताले उदक. 2 वाटयो आनी इल्लेशे पाव वाटी. आतां भितर ओली कोथंबीर घालताले. 1-2 मिनटां धापून दवरलेले आनी मागीर पाव वाटी उदक घातले एक्स्ट्रा मातशें. म्हणजे तो बरो मागीर मोव उरता. आतां हे धापून दवरता. 1-2 मिनटां आसूं दी. मागीर रेडी टू सर्व. हे पळया बरे पैकी उपीट तयार जाले. आनी हातून न्ही 2.5 सुद्दां वाटी उदक घातल्यार जाता. कळ्ळें. म्हणजे आपलो रवो आसता पळय तेचेर कळटा तें मागीर. चड सुक्को कसो करूंक जायना. आतां हो जालो. आतां आमी खावया. हे पळया आतां तुमकां हे रेडी टू सर्व केला. रव्याचें उपीट. शिऱ्याचो रवो तो. आनी असले उपीट न्ही पळया मस्त दिसता. आनी टेस्टीक सुद्दां बरो वास न्ही सारको घरान सगळी कडेन बरो पसरला. तेन्ना अशें उपीट तुमी तुमच्या घरा मुद्दामूच करा. खाया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, बेल वाजया आनी कॉमेंट्स करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. तशेंच न्ही आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ मुद्दाम पळयता. ताका लागून हांव तुमकां पळयताल्यांक आतां आनी फुडें पळयताल्यांक मना पासून सांगता देव बरें करूं.